आयज आमी बोमगांवचे सगळे एकठांय येयल्ले आसा। कित्याक तुमी जाणा आसतले हो लढो जो आसा तो 1 वर्स आमी लढत येयल्ले आसा आनी खंय तरी हो सरकार हे लोकां कडेन कसोच बावगोवपाक पळयना। आयज एक वक्तव्य येवंक लागला, खासदारा कडल्यान एक येता, इलेक्ट्रिसिटी पावर मिनिस्टर आहा तेजे कडल्यान एक येता, कोण तर आमकां सपोर्टाक येयले। खंयचे आयज खंयच्या वतीन आमकां आदार ना जाला ह्या सरकाराचो। कित्याक हो सरकार जो आसा तो आयज आमकां दिसना हो गोंया खातीर आसा म्हणून, हो खंयच्या तरी वयल्या सेंट्रलाच्या लॉबी खातीर वावुरता अशें आमकां आयज दिसूंक येयलें। कित्याक आयज जी परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा, आयज आमकां कळोन चुकलें हो सरकार खंयच बावगोचो ना आनी हो सरकार हो गोंयकारांक काबार करपाकूच भायर सरलेलो आसा। त्या खातीर आमी लढोन थकले हे लोक हेंच्या समोर। हेंचे कडेन शक्ती लोकांची लडोंक शकना, ह्या सरकारा कडेन लोकांची शक्ती लडोंक शकना। त्या खातीर आयज आमी जी आमची पंचिश्टां आसा तेंचे कडेन सगळे सोंपयल्ले आसा। त्या खातीर आमी आयज घराणें घालपाक हांगा 1 वर्स लायले आमी। कित्याक हो जो गांव आसा तो गांव चडसो तेजे कडेन हो राखणदार जो आसा तो गांवाची रक्षा आतां तोच करतलो आनी हे जे कोण आसा पळय भक्षक आयज हो गांव काबार करून उठलेले आहा तेंचे कितें करपाचो तो पळयतलो। आमी तेजे कडेन सोंपयल्ले आसा। तशेंच आयज आमी एक 15 तारखेक सभा आयोजीत केल्या ह्या लोकांनी। कित्याक एक आमकां खंय तरी दिसून येयलें हे लढ्याक लडटा आमकां आयज खंय तरी दिसून येयला की गोंय आयज संकटान येयल्लें आसा। जेन्ना ह्या लढ्याक आमी भायर सरल्या हो गोंय भोमा पुरतोच मर्यादीत ना। जेन्ना आमकां कळोन चुकलें NH4 म्हणून झगडटा आसतना NH4 करता आतां खंय तरी एक गोश्टी भायर सरोंक लागल्यो। एक पयर आमचे कडेन काँग्रेसचो विरयटो बाब येयलो तेन्ना आमचे कडेन एक लेटर पावलें कितें हांगा डॉक येवपाचें आसा म्हणून, तेजे एक लेटर पावलें। करता आमकां 748 म्हणून रस्तो हो जो एक्सप्रेस हायवे कलकत्ता दिल्लीच्यान येता पळय ताका जॉयंट जातलो अशें म्हणून खंय तरी 748 जो आमकां नेटार मारलेलो मेळटा। कित्याक सगळे कडेन अंधारान दवरून काम चल्लेलें आसा ह्या सरकाराचें आनी हें जें काम चल्लेलें आसा जर तर आमी आयज भुमच्यान हो रस्तो जावंक दिलो जाल्यार खंय तरी आयज आमकां हळदोना सारक्या तोंडा सारक्या हितून आयज रिजनल प्लानान खंय तरी 5 जेटी प्लांट केल्ल्यो आसा ह्यो दिसून येता। जर तर आयज हो एक्सप्रेस हायवे जर हे सायडीच्यान गेलो जाल्यार आयज त्या गोंयभर गांवाची गोंयकारांची नश्ट जावपाची भीती आमकां आयज खंय तरी लागून येयल्ली आसा। त्या खातीर एक खंय तरी आमी एक वाट लावपाची अशी न्हू, एक एजिटेशन करपाचें, एक दंगा करपाचें न्हू, पूण एक खंय तरी गोंयचे लोक जेंकां आयज खंय तरी जे दबोन आसा ह्या सरकाराचे एगेन्स्ट खंय आवाज काडूंक भिता ते खंय तरी आमच्या भितर एक डिस्कशन जावचें। खंय तरी एकामेकाचे विचार जे आमचे कडेन आसात ते विचार जे पोरमुफे गांवांत जाल्या, जे पेडण्या गांवांत जाल्या, जे आनी डबल ट्रॅकिंग जाल्या ते खंय तरी एकठांय येवचे। हे NGO जे झगडटा जेंकां लोकांची साथ मेळना खंय तरी हे लोक 10-15 जाण मेळोन जे आयज सरकारान गेले आनी हांकां आयज तोंड उगडपाची शक्ती आयज ना ह्या लोकां खातीर। आयज आमचे कडेन सरकार आसा, आमचे कडेन मंत्री आसा, पूण ह्या मंत्र्यांक आयज गोवोरमेंटाचे एगेन्स्ट हे लोकां खातीर झगडपाक आयज तोंड ना जावन पडलेलें आसा। काडली जाल्यार त्या सरकाराक हे लोकां मदीं येवन सांगपाक कित्याक लज दिसता? तेणें स्पश्ट येवन सांगचें न्हू। अशें ते पयलीं आमचे कितें करताले पाटयेचेर बरयताले आनी ते मागीर फासताले। कसली गोश्टी कित्याक करतात हे सरकार? ते सरळ गोश्टी करा न्हू, सरळ मार्गान चला। इतको लोक आतां इतके वर्सां झगडटा तुमचे कडेन तेन्ना तांकां सरळ हांगा येयात, एकटो येवं नाका, 4 जाण येया। एकट्याक येवपाक भंय दिसता जाल्यार जे आमदार जे आसा पळय तांकां एकटो येवपाक भंय दिसता जाल्यार 4 जाण वांगडा येयात। मिलिटरी घेवन येयात, तुमची पुलीसूय घेवन येया। आमी बोमकार तशें दिवपाचे मनीस न्हू आनी आमी कोणाक मारपाचे मनीस न्हू। खुले आम चर्चा जावनी हे सामकें आमचें स्पश्ट फेस टू। कित्याक जाणा आतां तुमी म्हणटा त्या कोतान जे ते उलयता पळय न्हू, जो पर्यंत आमची आनी तेंची फेस टू फेस चर्चा जायना तो पर्यंत हेजो सुटावो जावचो ना। आमी कित्याक लडटा पळय ते आयज पर्यंत तेंच्या तकलेन वचना। आतां परत आनी एकदां आयज सांगता हांव, आमचे स्थळांतल्यान हो रस्तो आमी केन्नाच वचोंक दिवचे ना। वचोंक दितले? आमची घरां वयतलीं आनी हे वयतले म्हणून आयज हे लोक भायर सरलेले ना। आयज हे स्थळांच्यान हो रस्तो आमी कसोच वचोंक दिवचे ना, हो आमचो ठाम निश्चय आसा, हो केन्नाच बदलचो ना। चेंज जाता तेन्ना नोटिफिकेशन येवचें पडटा। जरी तरी आमी खेडवळ आसले जाल्यार आमी खेडवळ गांवांत जरी आसले जाल्यार आमकां खुबशें ज्ञान आसा आनी आमच्या फाटल्यान दैवी शक्ती आसा जी 6th सेन्साच्या हितून आमच्या तकलेन घुसलेली आसा। ह्यो ज्यो गोश्टी तुमी पळय सांगता, ही नांवां काडली ती नांवां काडली, ही गॅझेटार येयल्या तशीच गॅझेटार येवन भायर सरपाची आसता। बाबा
तुमी सत्तेर येवपा खातीर खूब फटिंगपणां केली. आयज हे लोकांक काबार करपा खातीर आनीक फटिंगपणां करूं नाका. आयज हो बोमा गांवच्या बरोबर खंय तरी आख्खो गोवा जो आसा तो पेटोवन उठपाचो आसा. ही फटिंगपणां आतां बंद करा. गॅझेट हो तोंडान काडलो म्हणून गॅझेट ना. नोटिफिकेशन वयल्यान येवचें पडटा. हे भारत सरकारान काडलेले, ते भारत सरकारान गॅझेट परतें काडून परतें काडचें पडटलें. ही आमकां भरपूर म्हायती आसा.